त्या टायमार कितें बातमी बीन पळयता ती पळोवपा खातीर बसलोलो हांव. तेन्ना म्हाजी एक भाभी आसली हांगासर, बाकीची म्हजी सगळी फॅमिली डेली आमचे हांगासर भजन चालू आसता, ती भजन करपाक बसलेली. तेन्ना ती म्हणूंक लागली उजो पेटला म्हणून हांव उठून पळयत जाल्यार सगळें भितर भगभगतालें, कांय चान्सूच ना. हांवें थोडें पाणी ओडून पालोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण सगळो उजो जो आहा तो भायर लोट येताले, म्हाका मातशें केंसांक बिसांक लागलें. आमकां सादारणशे 8:30 सुमार अशें कॉल येयले. तेन्ना आमची गाडी रोखडीच हांगासर येयली. फायरान सुमार 10-1 लाखाची हानी जाल्या. मे बी आमी आतां कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करता. मे बी इट इज चडशें करून म्हाका दिसता शॉर्ट सर्किटूच जावंक शकता, पूण आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमी इलेक्ट्रिसिटीक आनी पुलिसेकूय लेटरां गेल्लीं आसा की कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करचो म्हणून. पाहणी आम्ही आता केली. आमच्या बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी असतात आणि आजची ही जी कॉज ऑफ फायर जाल्लो आसा तो शॉर्ट सर्किटमुळे जाला आसतलें अशें आमी मानूंक शकता. आणि शॉर्ट सर्किट एका जाग्यार जाल्या नंतर ती सगळी आग आहा ती पूर्ण ट्रान्सफर जाली आणि पुराय जे घर असले, जे खोली असली, जे किचन असलें, किचना पासून मागीर बेडरूम, डायनींग रूम, हॉलान, ह्या सगळ्या हॉलांनी हो उजो आहा तो ट्रान्सफर जावन सगळें घर भस्मसात जाल्लें आसा. खूब हानी ह्या दुर्घटनेन जाल्ली आसा.